जेका कोणा संदेश घेवपाक जाय आनी दिवपाक जाय तो सगळ्यांक गेल्लो आसा. म्हाका ताजेर आनी चड कांय उलोवपाचें ना. हांव इतलेंच सांगतलो की ताठ म्हणीन जगात, कोणा फुड्यान मान सकल घालूं नाकात, मोडणार पण वाकणार नाही असो तरेचो बाणो आज बिरसा मुंडान आमकां जो दिल्लो आसा, दाखयलेलो आसा, तसोच तरेचो कोणो जो आसा तो ताठ म्हणीन जगचो. आपल्या वैयक्तीक फायद्या खातीर कोणाचे बळी पडचे न्ही. जशें हांवें म्हणिल्लें आसा, ती 500 रुपयाच्या नोटीक लागून बिरसा मुंडा कादयन गेलो आनी तदनंतर कितलें नुकसाण जालें हे जें आमकां ज्वलंत उदाहरण बिरसा मुंडाच्या इतिहासान मेळटा. आज अश्योच कांय गोश्टी नोटी म्हणून एखादे सत्तेक लागिल्ले डोमळे जे आहात पळय न्ही, त्या डोमळ्यांनी आपले खंय कितली गोडसाण आसा तितले पण मर्यादे भितर रावचे आनी येदा कदाचित कितें जर आसत जाल्यार उलयचे आनी तितूनच्यान प्रश्न सोडून काडचो. इतलेंच म्हणजे सगळ्यांक सांग. हे दोमडे कोण? दोमळे हो म्हागेलो शब्द जो आहा पळय, हांव कितले वर्सां पासून उलयना. हांव आमदार जावचे पयलीं उलयतालो मरे. सत्ते लागणाऱ्या डोमळ्या पासून आज सावध रावपाची गरज आहा. ह्या दिसान पयर परमागुडी जाल्ले तुमच्या फंक्शनाक सभापती नाशिल्ला, सभापती मागीर खंय तरी नाराज जाले. मान राखला जात नाही आपला. ते म्हाका कांय खबर ना. आमी प्रत्येकाचो मान राखला. कोणीन मान राखोना ते म्हाका कांय खबर ना, पूण आमी प्रत्येकाचो मान राखिल्लो आसा. तो MP आसूं आनी MP सुद्दां येवन गेल्लो आसा. प्रत्येकाचो आमदार आसा. प्रत्येक जे आमचे पार्टीचे अध्यक्ष जे आसात, जावं ती काँग्रेस आसूं, भारतीय जनता पक्ष, रिव्होल्युशनरी गोवन्स आसूं, हांकां सगळ्यांक आमचें इन्व्हिटेशन. आनी कितें बोल मानाचो आमचो प्रश्न आज कार्यक्रम घेतलाय रमेश चव्हाणाचे पण काही कार्यकर्ते तिथले ना. माझे हा पत्रकारांचा हा पत्रादेवीचा कार्यक्रम जो आहे तो सरकारी कार्यक्रम आहे, कोण एक त्या वैयक्तिक माणसाचा नाही आहे. तुम्ही लक्षात ठेवा. तुम्ही थोडंसं ट्विस्ट आणतात त्याला आणि आमच्या तोंडून नाही तर काहीतरी काढून घेतात. तसं बोलू नका. पत्रादेवीचा कार्यक्रम जो आहे आणि काणकोणपर्यंत तो 20 तारखेला त्याची सांगता होणार आहे, तो सरकारी कार्यक्रम आहे. त्याची एक कार्यकारिणी समिती सुद्धा सरकारने नियुक्ती केली आहे. त्याचा सभासद मी पण आहे. आणि मी सर्वांना सांगू इच्छितो, मोठ्या संख्येनं या रॅलीमध्ये सहभागी व्हा आणि हा कार्यक्रम यशस्वी करा असं माझ्या सर्व गोवेकारांना आव्हान आहे. दोन कार्यक्रम युनिटीचेर सगळे उलयले, युनायटेड रावपाक जाय म्हणून. पूण जेन्ना दोन प्रोग्राम जाता तेन्ना खंय जाले 2 प्रोग्राम? आयज सर पत्रादेवी हो कार्यक्रम सरकाराचो रे. पूण सर दोन्ही प्रोग्राम एक सोडून हो कार्यक्रम गेली 7 वर्ष सुद्धा चलता. गुटाचो कार्य आणि ह्याच जाग्याचेर चलता. तुम्ही विटनेस आसतले तेका. तुम्ही विटनेस आसा. गुटाचो कार्यक्रम गेली 7 वर्सांपासून, हे 8वें वर्स, ज्या दिसापासून हांव मंत्री जाला, ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर, ST कमिशनर जाला, ST चेअरमॅन जाला, त्या दिसापासून उठाचो कार्यक्रम, बिरसा मुंडाची जयंती पयली जर कोणी जर मनयली जाल्यार उठा संस्थेन मनोवपाक सुरू केली. आमी कोणाक फूट घाल शो ऑफ स्ट्रेंथ कित्याक ते सीएमाक हाडलो, MP It is not a हाडलो. Govinda Gowdy. It is not a Govinda Gowdy. It is a strength of the UTA. It is a collective strength of the United Tribal Association Alliance across the state, irrespective of the party politics, irrespective of the caste, community and creed. कोणतें तांकां आन्सर दिला जे म्हणटाली सो कमिटी आमकोड्यान आसा 8तल्यो खंयच्यो? फाटल्यासान एकल्यान प्रेस कॉन्फरन्स कशें आसा, तांचेर उलोवप म्हणल्यार हांव तांचेर उलोवपाक शकना. हांव तांचेर उलोवपाक खूब ल्हान जावन आसा. ते खूब मोठे जावन आहा. ते अशेंच मोठे जावचे अशें म्हजें तांकां मागणें आहा आनी देवा लागीं प्रार्थना आहा तांकां बरें आरोग्य दिवचें, अशेंच करपाक बरें आरोग्य दिवचें. अशेंच म्हणजे अशेंच उलोवपाक आनी कितें म्हणटलो ताका दिवचें बरें आरोग्य. एके वटेन तुमी एके वटेन ST लिडर्सान तुमी उलयतात, दुसरे वटेन सभापती उलयतात, अशें वेगवेगळे जेन्ना हांव कोणाचेर उलयतां? हांव वस्तुस्थिती म्हणटा. हांव म्हजी पोटतिडक म्हणटा. हांव म्हज्या आदिवासी समाजाचो आज जो चिड्डिल्ल्या माड्डिल्यांचो आवाज हांव तांचे कडेन पावयतां. हांव निस्वार्थपणान कामां करतां. विशय आहा न्ही रे. देर इज अ डिफरन्स इन बिटवीन जो कोण उलयता आनी कोण उलयना ते. पूण तो दुखला न्हू. ते म्हाका खबर ना. ते म्हाका कांय खबर ना.